आम्ही राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाला सक्तवसुली संचालनालयाच्या ऑफिसाभायर शांतिकायेन मोर्चा काडटले। आम्ही संविधानाचे रक्षक, आम्ही बागावचे नात। काँग्रेसीक भियोन मोदी सरकार हल्ला, ताकाच लागून दिल्लीन पुलीस बंदोबस्त दवरिल्ल्याचो आरोप काँग्रेस फुडारी सुर्जेवालान केला। सोमारा सकाळी ईडी ऑफिसा भायर कडक पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो। तशेंच पक्षाच्या मुख्यालयान भायल्यान काँग्रेसीच्या कांय वावुरप्यांक पुलिशेन ताब्यात घेतला। दिल्ली पुलिशेन रॅलीक परवानगी न्हयकारल्या उपरांत पक्षाचे मुखेली रणदीप सुर्जेवालान पत्रकार परिशदेक घेवन भाजपाचेर फोग काडलो। शाश्टीन जमनी पोंचान वीज वाहिन्यो घालपा वांगडा नव्या ट्रान्सफॉर्मराची आनी खांबे उबारपाची कामां रोखडेच हातांत घेतले। त्या भायर कंत्राटी कामगारांक टप्प्याटप्प्यान कशे तरेन वीज खात्यान आस्पावन घेवपाक शकतात हाचेर विचार चालू आसा। हे संबंधान अर्थ विभागा सयत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाचे कडेन चर्चा करतले, त्या उपरांतूच निर्णय घेतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली। मडगांवां रवींद्र भवनांत मंत्री ढवळीकारान शाश्टींतल्या आमदारांची भेट घेतली। ह्या वेळार नुवेचे आमदार एलेक्स इक्वेरा, कुट्टरीचे आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड, मडगांवाचे आमदार दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर हाजीर आशिल्ले। अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उदरगती खातीर सरकारान वेगवेगळी महत्वाची पावलां उबारल्यात। अजून मेरेन 10,000तले 319 जाणांक रांदक हक्क कायद्या प्रमाण घर बांदपाक परवाने दिल्यात। उरिल्ल्यांक रोखडेच परवाने दितले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कांय समाजांतल्या लोकां मेरेन तांच्या हक्कां विशीं आयोगान जागृताय करची अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी म्हणलें। गोंय अनुसूचित जाती आनी जमाती आयोगाच्या नूतनीकरण केल्ल्या वास्तूचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार सभापती रमेश तवडकर तशेंच आयोगाचे अध्यक्ष वासुदेव मेंगावकर आनी आयुक्त दीपक करमळकार हाजीर आशिल्ले। नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल गांधी सोमारा ईडी सामकार हाजीर रावलो। मजगती काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधीच्या समर्थनात घोषणा देत ईडी ऑफिसा मेरेन मोर्चा काडलो। नवी दिल्ली पुलिशेन काँग्रेसीच्या कांय कार्यकर्त्यांक ताब्यात घेतले। काँग्रेसीन दिल्लीतल्या पक्षाच्या ऑफिसा भायल्यान मोर्चाक सुरवात केली। राहुल गांधीच्या समर्थकांनी हातान सत्यमेव जयतेचे झेंडे घेवन वंदे मातरमाच्यो घोषणा दीत मोर्चा काडलो। तशेंच केंद्र सरकाराचेर खर टिका केली। एल्टन बेल्टन कोणाक भाजपान घेवचे नात। काँग्रेसीचे तिकेटीचेर निवडून आयिल्ल्या एल्टनान 5 वर्सां सुशेगाद मजा मारची आनी जाता जाल्यार कायम करची असो सल्लो भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिलो। भाजपान केप्यां आयोजीत केल्ल्या शेतकार मेळाव्यान तो उलयतालो। मंजूर जाल्ल्या कामाचें उक्तावण करतना एकाद्र्या आमदारान दुसऱ्याचेर वैयक्तीक आरोप करचे न्ही अशें म्हूण भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन विरोधी आमदार एल्टन डिकॉस्टाचेर फोग काडलो।
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल गांधी सोमारा दिल्लीच्या ईडीच्या ऑफिसांत हजर रावलो. हे फाटभुंयेर राहुल गांधीक तेंको दिवपा खातीर गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीनूय पाट्यार मोर्चा काडलो. राहुल गांधी जिंदाबादच्यो घोशणा दीत गोंय काँग्रेसीन पाट्यावेल्यान ईडीच्या ऑफिसा मेरेन मोर्चा काडलो. राहुल गांधीक ईडीन धाडिल्ली नोटीस बेकायदेशीर आसा असो आरोप काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी केलो. मोदी सरकार जाणा जावन काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक टार्गेट करता अशें म्हूण काँग्रेसीच्या वावुरप्यांनी केंद्र सरकाराचो निशेध केलो. फोंड्या कोडार वाठारांत फुडल्या वर्सा मेरेन शेतकी महाविद्यालय सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या विशीं सगळे आवश्यक सोपस्कार पुराय करपाचें काम सुरू जालां अशी म्हायती शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी दिल्या. BSc इन एग्रीकल्चर अभ्यासक्रम ह्या महाविद्यालयांत सुरू करतले अशें तांणी म्हणलां. फोंड्या रोंपे वांटपाच्या कार्यावळींत ते उलयताले. कोरोना महामारीच्या काळात भारता कडेन वखदां हाडपाक फावो तसो निधी नाशिल्लो. ह्या वेळार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन अर्थीक मजत दिवपाक फाटीं पडली अशें विधान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांणी व्यक्त केलां. उदरगतीच्या मार्गार आशिल्ल्या देशाक WTOन मजत करूंक ना अशें तांणी म्हणलां. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन वांगडा सलग आशिल्ल्या देशांनी लेगीत उदरगतीच्या मार्गार आशिल्ल्या देशाक कोरोना महामारीच्या काळात मजत केली ना असो हुस्को तांणी व्यक्त केलो. तशेंच ह्यान फुडें WTO लिंगभेद तशेंच हवामान बदल ह्या विशया कडेन गंभीर्यान लक्ष दिवप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या 12 मिनिस्टेरियलान कॉन्फरन्स तांणी हें विधान केलें. जुवारी एग्रोन जाल्ल्या स्फोटाचें कारण सोदपा खातीर पुण्याच्या एका खासगी कंपनीक गोंय सरकारान सांगलां. ही कंपनी स्फोट जावपाचें मुख्य कारण सोदतले आनी ह्या विशींचो अहवाल सरकाराक कळीत करतले अशी म्हायती कारखानो आनी भाजपक खात्याचे मंत्री निळकंठ हळदकारान दिल्या. तशेंच ह्यान फुडें अशी घडणूक परत घडची न्ही म्हण कंपनीक कळीत केलां अशें मंत्र्यान म्हटलां. आमच्या सरकारान ओडूपी केल्लो खरो, त्या वेळार चूक जाल्ली आसुये. आतां मंत्री विश्वजीत राणे ती चूक सुधारता आसत जाल्यार बरी गजाल आसा अशें म्हणून मायकल लोबो आड नगर नियोजन खात्याच्या कारवायेचेर भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन समर्थन केलां.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपाक सरकारान ऑक्शन प्लॅन तयार केला. शिक्षणाक सक्षम करपाक NEP धोरण महत्वाचें अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. टुगेदर एजायल ह्या पुस्तकाचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. NEP कशी चालीक लावप ह्या विशीं ह्या पुस्तकान मार्गदर्शन केलां. शिक्षण खात्यान ही पुस्तकां सगळ्या शाळांक तशेंच महाविद्यालयांक धाडची असो आदेश मुख्यमंत्र्यान शिक्षण संचालकाक दिला. पणजे पर्यटन भवनांत पुस्तक विमोचनाची ही कार्यावळ जाली. GDP फाउंडेशन ह्या बिगर सरकारी संस्थेन हें पुस्तक तयार केलां. काणकोणच्या भाजपा गट समितीन सावडेच्या सरकारी शाळेंत वासिनीकरण मोहिमेचे आयोजन केले. ह्या वेळार सभापती रमेश तवडकार, काणकोणचे पालिकेचो नगराध्यक्ष सायमन रिवेलो, नगरसेवक अमिता पागी, रमाकांत नायक गांवकार, हेमंत नायक गांवकार आनी हेरांनी ह्या वेळार कोरोना वासीन घेतले. काणकोणच्या समाजीक भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी दोतोर स्नेहा आमोणकर, दोतोर दिवाकर बेळी, दोतोर क्लासी फुतार्दो, दोतोर ममता पुजारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ली. लागीं आशिल्ले तशेंच मदींच बंद उडयल्ल्या गाड्यांचे परवाने रद्द करतले. गोंयांत फलोत्पादन महामंडळाचे 1250 नोंदणी केल्ले गाडे आसात. हातूंतले फकत 650 गाडे चलतात अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हांणी दिल्या. तशेंच बेळगांव सावन कुसलेले भाजयेचो माल धाडपी विक्रेत्या कडल्यान भाजयो घेवपाचे बंद करतले. आमकां बरी भाजी जाय, कुसलेली नाका अशी ताकीद ह्यान पयलीं बेळगांवच्यान भाजयो धाडपी विक्रेत्यांक दिल्या अशी माहिती प्रेमेंद्र शेठ हांणी दिल्या. म्हापसा फलोत्पादन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे फलोत्पादन महामंडळाच्या गाडेकारांक कडेन बसका जाली. त्या वेळार प्रेमेंद्र शेठ उलयताले. पावसाळ्याच्या सुरवातेकूच नव्यानूच बांदिल्ल्या मान्या शिवोलच्या रस्त्यार फोंडकुलां पडून रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. सरकारान लोकांची सोय जावची म्हूण पावसाळ्या पयलीं ताकतीक करून रस्तो बांदलो. मात पयल्याच पावसान शिवोलच्या रस्त्यांक फोंडकुलां पडलीं. सुळसुळीत रस्त्यार पडिल्लीं ही फोंडकुलां लोकांक घातकी थारूंक शकतात. सरकारान रस्तो बांदतना उण्या दर्जाचो म्हाल वापरचो न्हय. हातान काम घेतला जाल्यार ते सारके करचे, ना जाल्यार पावसाळ्यांत हो रस्तो व्हांवून वयतलो. पोरने गोंयांत शायना NCHचे बेकायदेशीर बांदकाम पाडपाक सरकाराक अपयेस आयला. TCP मंत्री विश्वजीत राणे गोंयांत घडपी बेकायदेशीरपणान फकत बागा आनी कळंगूट दिसता काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी विश्वजिताक केला. तशेंच पोरण्या गोंयांत आयिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम मोडचे अशी मागणी करपी आंदोलनाक आयतारा 200 दीस जाल्यात, तरी लेगीत मंत्री विश्वजिताक हाचेर कारवाय करपाक कित्याक जाली ना असो प्रश्न अमित पाटकारान केला. जाल्यार हो प्रश्न पावसाळी अधिवेशनांत सभाघरांत विचारतलो अशें सांताक्रूजचे आमदार रुदाल्फो फर्नांडीस हांणी म्हणलां. काँग्रेसीन आयतारा ह्या आंदोलनाक हाजीर रावन तेंको दिलो.
पावस लागता थंयच आसा, पूण स्मार्ट सिटी पणजेचे रस्ते उदकान बुडले. ते कित्याक बुडले? थळावो लोकप्रतिनिधी हो प्रश्न सुटावो करपाक कित्याक अपयेसी थारलो? भाजपाचे सरकार गोंयच्या राजधानीक स्मार्ट सिटी फकत इफ्फी पुरती रंगरंगोटी करून दाखोवन लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसता काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डे हांणी केला. हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी ताणें केल्या. बायल पदवीधर आसल्यार तिका नोकरी करपाची गरज ना असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान शेनवारा दिलो. काम करप वा ना करप हें बायलेन थारावचें आसता. ती जरी शिकिल्ली सवरिल्ली आसली तरी तिणें नोकरी करचीच अशें बंदकार ना अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. एका घोवान दाखल केल्ल्या फेरविचार अर्जाचेर मुंबय उच्च न्यायालयान सुनावणी सुरू आसली. तातूंत पुण्याच्या कुटुंबीक न्यायालयाच्या आदेशाक आव्हान दिल्लें. हातूंतले घोवाक बायलेचें भरण पोशण करपाचो आदेश दिला. ह्या प्रकरणान घोव बायलेचें लग्न 2010 वर्सा जाल्लें. 2013 वर्सा बायल आपले चलये वांगडा रावंक लागली. एप्रील 2013 वर्सा बायलेन घोव आनी ताच्या कुटुंबा आड हिंसाचार कायद्या अंतर्गत गुन्यांव दाखल केल्लो आनी कुटुंबाच्या भरण पोशणाची मागणी केल्ली. खासगी जंगलाचे सर्वेक्षणाचे काम ह्या सप्तकांतल्यान सुरू जावपाची शक्यताय आसा. खासगी जंगलाचे जमीन तशेंच मालकी हक्क हाचो अहवाल रान खातें आनी ह्या सर्वेक्षणांतल्यान करतले. रान खात्याचे खासगी जंगलाचे पथक 15 जुना सावन तिसवाडी, बार्देस, फोंड्या आनी पेडण्यां ह्या 4 म्हालांतल्या जंगलाचे सर्वेक्षण करतले. थॉमस समिती, अरोझो समिती ह्यान पयलीं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मॅपिंगा वरवीं ग्राउंड सर्वे जावचो अशी मागणी केल्ली. राष्ट्रीय हरीत लवादान जंगलाचे सर्वेक्षण करपाक जाय ते म्हत्वाचे असो म्हूण ह्यान पयलीं आदेशूय दिला. तार सावर्डे वाठारांत 9 फूट लांबायेचो किंग कोब्रा धरपाची घडणूक हालींच घडली. सर्पमित्र विशांत गांवकार हांणी हो किंग कोब्रा धरून ताका जीवदान दिलें. मेळिल्ले म्हायते प्रमाण तार सावर्डे वाठारांतल्या अंकुश गांवकार हांच्या घरांत किंग कोब्रा आशिल्ल्याची म्हायती मेळटकच विशांत गांवकार बेगोबेग थंय गेलो आनी पुराय यत्न करून ताणें किंग कोब्राक धरलो. किंग कोब्रा घरांत एक कुडींत लिपून बशिल्लो. ताका फिशालकायेन ताब्यांत घेतलो. हो किंग कोब्रा 9 फूट लांबायेचो आसा. ताका रान खात्याच्या अधिकाऱ्याचे सुवातीन गेलो. खावपाच्या तेला वयले टॅक्स 2 वर्सां खातीर कमी केल्ल्यान आनी इंडोनेशियान तेलाची निर्यात बंद केल्ल्यान तेल सवाय जाला. कांय दीस पयलीं तेलाचें मोल बरेंच वाडिल्लें, मात आतां हें मोल देंवलां. ते खातीर सर्वसामान्य मनशांक अर्थीक बाबतींत थाकाय मेळ्ळ्या. सध्या पाम तेल 170 रुपया वेल्यान 155 रुपया जाला. सूर्यफुलांचें तेल 195 रुपया वयल्यान 185 रुपया जाल्यार सोयाबीन तेल 200 रुपया वयल्यान 190 रुपया. भिंगटाचें तेल 190 रुपया वयल्यान 145 रुपया. सांसवाचें तेल 194 रुपया वयल्यान 190 रुपया ह्या मोलान विकतात जाल्यार खोबऱ्याचें तेल 350 रुपया लिटरा वेल्यान 320 रुपया जाला.
मॉन्सुनान आगमना वेळार नेटाची सलामी दिवन जीण विस्कळीत केली. आयतारा सांजे उपरांत पावसान मातसो दिसो घेतिल्लो तरी फुडले 2 दीस ताचो नेट वाडटलो अशें हवामान खात्याचो अदमास आसा. हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. दक्षिण गुजरात दर्यादेग सावन केरळ दर्यादेग मेरेन उण्या दाबाचो पट्टो आशिल्ल्यान पावसाचो नेट वाडटलो. अदमासा परस गोंयांत मॉन्सून उसरा पाविल्लो आसलो तरी ताणें नेटाची सलामी दिल्या. गोंयांत 10 जूनाक सरासरी 17 मिलीमीटर, 11 जूनाक सरासरी 64 मिलीमीटर जाल्यार 12 जूनाक सरासरी 69.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. जूनान आतां मेरेन 7 इंच पावसाची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत पणजे 127 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. पणजे परस मुरगांवां सगळ्यांत चड 180.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. दिवचल शारांत 50 तरी टेलर आसात. कोविड महामारीक लागून फाटलीं 2 वर्सां शाळा बंद आशिल्ल्यो आनी लग्न कार्याचेर निर्बंध आशिल्ले. ताका लागून टेलरांचो वेवसाय जाम पडिल्लो. टेलरांक गिरायकाची वाट पळोवची पडटाली. दिवचल बाजारांतल्या कांय टेलरांनी आपली दुकानां बंद दवरिल्लीं. आतां कोविडाची स्थिती नियंत्रणांत आसा. अंदूच्या शिक्षणीक वर्साच्या शाळाय सुरू जाल्यात. ताका लागून शाळांचे ड्रेस आनी आतां कपडे शिवपाक टेलरांक गिरायकां मेळपाक लागल्यात. मात 2 वर्सां जालीं अर्थीक लुकसाणाक भरून येवपाक आनीक थोडे म्हयने लागतले अशें टेलरांचें म्हणणें आसा. सांगोळडा वाठारांतल्यान गाडयो चोरपी 4 चोरांक पर्वरी पुलिसांनी अटक केली. वन मावलिंगाच्या अजीत विर्जी हाणें आपली GA05F8800 ही स्कॉर्पिओ गाडी आल्त बेलाविस्ता हांगच्यान चोरयेक गेल्ल्याची कागाळ पर्वरी पुलीस स्टेशनांत केल्ली. पर्वरी पुलिसांनी CCTV फुटेज तपासून पळयल्या उपरांत हे चोर ती गाडी वापरतात अशें दिसून आयलें. मोबायल टॅक्निकल सर्वेलन्स वरवीं ते राजस्थानांतल्यान बलमार जिल्ह्यांत आसात ते तांणी सोदून काडले. पुलीस अधीक्षक शोभित सक्सेनान राजस्थानांत पुलिसां वांगडा धाडलो आनी सुरत पुलिसांचे मजतीन ताणें 4 चोरांक धरून गोंयांत हाडला. गोंयांत परतून कोरोनाचें प्रमाण वाडपाक लागला. आयतारा 57 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाली. 535 चांचण्या उपरांत 57 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 36 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें मात प्रमाण 98.25% पावला. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,46,464 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,42,159 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 473 सक्रिय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,91,361 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले जाल्यार 31,426 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. सब रजिस्ट्रार कार्यालयान लग्नाचे रशिलांचे प्रमाणपत्र ऑनलायन उपलब्ध करून दिल्यात. 1 जूनांतल्यान ही सेवा चालीक लायल्या. हरशीं पयलीं रशिलाची कॉपी मेळोवपा खातीर सब रजिस्ट्रार कार्यालयान अर्ज करचो पडटालो. त्या उपरांत कांय दिसांनी ही प्रत मेळटाली. मात आतां ऑनलायनच्या काळान रशिलांचें प्रमाणपत्र ऑनलायन मेळप शक्य जालां. गोंयांत 2018 सावन नॅशनल जेनेरीक रजिस्ट्रेशन सिस्टम चालीक लायला.